पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट. सभापती महाशय, भौशीक बांधकाम खात्या खातीर तरतूद 10.75% वाढून 2,976 कोटी केल्या. सभापती महाशय, आयज दरेक गोंयकाराक इन्फ्रास्ट्रक्चर मार्वेल आसपी नव्या जुवारी पुलाचो अभिमान आसा. हो प्रकल्प राज्य सरकाराची दूरदृष्टी नव्या तंत्रज्ञानाच्या वापरांतल्यान जनतेचो जीवनमान सोपो करपाची क्षमता सिद्ध करता. 270 कोटी खर्च करून निर्माण जावपी ऑब्झर्वेटरी टॉवर विथ विविंग गॅलरी एक महत्वाचे पर्यटन आकर्षण थारतले. 641 कोटी खर्च करून साकार जावपी पर्वरी एलिवेटेड कॉरिडॉर ऑन NH66 हो एक महत्वाकांक्षी प्रकल्प आसा. सभापती महोदय, गोंय राज्यांत चालू आशिल्लो राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आमच्या डबल इंजिन सरकाराचे महत्व दाखयता, जे फक्त आमच्या मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी आणि मानादीक केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरीजी हांच्या सक्रिय आदाराक लागूनच शक्य जावपाक शकलें. सभापती महोदय, माझ्या सरकारान सेंट्रल रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडच्या अंतर्गत 350 कोटीची 10 कामां प्रस्तावित केल्या. ह्या कामांक केंद्र सरकारा कडल्यान बेगोबेग मान्यता मेळटली हाची आमकां खात्री आसा आणि ही कामां 100% रिएम्बर्समेंट बेसिसाचेर आमी आसतली. ताचो तपशीलूय एनेक्शर B ह्या प्रमाणात आसा. सभापती महाशय, म्हजें सरकार नवो रस्तो सुदारणा उपक्रमाचेर लक्ष केंद्रीत करतलें, जातूंत रस्त्याच्या सुरक्षेचे व्यापक उपाय, फास्ट ट्रॅक तत्वाचेर खड्डे भरप, सगळ्या पुलांचो कल्वर्टांची स्थिती सर्वेक्षण नियाळ, रस्त्याच्या सुरक्षेचे ऑडिट येवजण, क्रॅश बॅरियर सयत रस्त्या सुरक्षेच्या उपकरणाचो एन्युअल मेंटेनन्स कॉन्ट्रॅक्ट आसतलो. ह्या खातीर 50 कोटी खर्चाचो अदमास आखून आर्थीक तरतूद केल्या. प्लॅन इम्प्रुवमेंट ऑफ रायडिंग क्वॉलिटी सर्फेस ऑफ 1000 किलोमिटरचे काम 840 कोटी खर्चून करपाचोय प्रयत्न आसा. सभापती महाशय, आल्तिनो पणजी हांगासर 20 कोटी खर्चून मॉडर्न एम्युनिटीजचे आस्पाव, यूज ऑफ सोलार पावर, यूज ऑफ रिसायकल्ड वॉटर, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग हाचो अंतर्भाव करून 20B and 20C टायप्स गव्हर्मेंट क्वार्टर्स आसपी मॉडल हावसिंग कॉम्प्लेक्स बांदपाचो निर्णय हांव जाहीर करता. सभापती महाशय, ज्या ज्या जाग्याचेर सिवरेज प्रकल्प चालू आसा थंय 100% सीवर कनेक्शन पूर्ण करपाचो म्हज्या सरकारान निर्णय घेतला. 250 कोटी खर्चून फुडल्या वर्सा भितर हें काम पूर्ण करपाची आमची मोख आसा. सभापती महाशय, गोंय राज्य स्मार्ट वॉटर युटिलिटी स्टेट जावचें आनी नॉन रेव्हेन्यू वॉटर रिडक्शन प्रोग्राम साध्य करपाचेर आमचो भर आसा. ह्या खातीर एडवान्स मिटरिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट ऑफ द एज ओल्ड वॉटर सप्लाय पायपलायन which have outlived its useful life, GIS networking, geotagging up to the consumer level and smart water management in the project area हाचो आस्पाव करून 1.5 कोटी खर्चाचो पायलट प्रोजेक्ट चालीक लावपाचो आमचो यत्न आसा. त्या भायर उदका पुरवण यंत्रणा सुदारप आनी वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट अद्यावत करपाचें काम 100 कोटी खर्चून हातात घेवपाचें आमी निश्चित केलां. सभापती महाशय, सबका साथ सबका विकास चो मूल मंत्र फुडें व्हरत आसतना म्हज्या सरकारान प्रत्येक मतदारसंघा खातीर वर्सुकी 40 कोटी हे युनिफॉर्म बजेट प्लॅन निश्चित केला. हाका लागून ह्या सभागृहांतल्या सगळ्या वांगड्यांक आपल्या विधानसभा मतदारसंघातल्या उदरगतीक काम आनी हेर ल्हान ल्हान कामांचें कार्यक्षम रितीन नियोजन करपाचें मेळटा. ह्या खातीर 1600 कोटीची तरतूद केल्या. आतां तरी ताळयो मार. सभापती महोदय, 42 कोटी खर्चून मुंबईचे गोवा भवन, दिल्लीतले गोवा सदन आणि गोवा निवास हेचे पूर्ण रिफर्बिशमेंट अँड रिनोव्हेशन तसेच दिसपट्टे ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स ह्या वर्सा भितर पूर्ण करपाचें आमी थारायलां.